विद्वानाची देख घेवन आमचे जिवीत जेजू सोवरूंक आनी ताणें केलां तशेंच आमी करुया. विद्वानांनी बावका जेजू न्हयच आपली दानां भेटयलीं पूण आपले जिवितूय सोमोरपिलें. तांणी ताका आपलो देव आनी सोडवणदार म्हूण मानून घेतलो आनी आपल्या देसांत वचून ताका परगोट केलो. आपाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवें आमेन. 2 दीस आमची आभारताची वाट आमी चलतना आमच्या जिवितांत जायते आमी अनुभवता. वायट बरें वयर सकल खोश पिडा खुशालकाय जाल्यार हे बाबाळाचे जिवीत आमी कशें वता ह्या विद्वानाची खरेंच आमची शिकवण आमी करता देवाच्या उतरांतल्यान. आमचे मेडिटेशन आमचे पर्सनल ब्रेथ आमचे कॉन्टेम्पलेशन ताचेर आमी वाडटा. कित्याक आमी मिसाकूत आयल्या आमचे तेरसूत केले हातून आमचें जावचें ना. आमचे रितीरांत गेल्या आनी ह्या रितीरांतल्यान आमी आमचे खासगी मागणे शिकल्या आनी ह्या खासगी मागण्यांतल्यान आमी आमचे मेडिटेशन आनी कॉन्टेम्पलेशन हाचेर आमी वाडल्या जाल्यार आमी कितें तरी ह्या सोबणदाराक आमी घेतलो आनी ह्या सोबणदाराक आमच्या काळजांत जिवितांत दवरलो. जेजूचे आप परगोटणेचे जेजू आख्या मनशा कुळाक आख्या संवसाराक उक्तो जालो आनी उक्तो जावन आसा उजवाड सगळ्या काळोखांतली काळोख आमकां आयलो उजवाडांत हाडूंक. रोज ताचो उजवाड आमी सगळ्याक शिंपडावया. काळोखाच्यो कोळण्यो सोडून दिवन उजवाडाची मनशां जावया आनी जेजू उजवाडाक मोबाय दिवया. सगळे तुझे आन तुझ्या दुवाक